राजकीय सुडा खातीर शिक्षण संस्था कडेन राजकारण करपी शिक्षण मंत्र्यान राजीनामो दिवचो म्हणून मागणी सुरू जाल्या। मांद्रे कॉलेजीक हायकोर्टान एडमिशनां चालू दवरूंक अंतरीम रिलीफ दिल्या उपरांत रमाकांत खलपान सर्वपक्षीय बसका घेतली। बसकेत गोवा फॉरवर्ड आनी बाकीच्या फुडाऱ्यांनी मुख्यमंत्री पार्सेकाराचेर लोक विरोधी शिक्षण विरोधी म्हणून बरोच फोग काडलो। आणि खंयच्या युनिव्हर्सिटीन एक फावटी कॉलेजी एफिलिएशन दिलें तें कसलें कारण नासतना ताजे परत एफिलिएशन काडून घेवप ही घटना हांवें गोंयांत हाजे पयलीं आनी एनी पार्ट ऑफ इंडिया आय हॅव नॉट हर्ड एट ऑल। सो आय थिंक हो इनजस्टीस टोटल इन्स्टिट्यूशनाइज जाला आनी त्या खातीर इन्स्टिट्यूशनाक कोर्टाक वयचें पडलें आनी एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशनाक कोर्टाक वचपाक भाग पाडप हें आजू म्हणजे हाजे वेल्यान अशें दिसता की सरकाराक शिक्षणाचें तितली गंभीर रितीन आनी नॉन पार्शियल रितीन सरकार शिक्षणा कडेन पळयना। सरकारान ज्या पद्धतीन ह्या कॉलेजची मान्यता रद्द केली ती प्रक्रिया जनविरोधी, शिक्षण विरोधी आणि विद्यार्थी विरोधी, तेही मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार आणि मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत नाईक यांच्याच मतदारसंघातले ह्या कृतीबद्दल अत्यंत नाखुशी आणि असंतोष आजच्या सभेन व्यक्त जालो आणि त्या पदाक आपल्या ह्या पदाक त्याने बट्टो लायला ह्याबद्दलची प्रतिक्रिया ह्या आजच्या सभेन म्हटली। निदान आता ताणें आपले शिक्षण खातें तरी काडून दुसऱ्याक दिवचें, तुका जायना जाल्यार। एसजीपीडीएन फुडें सरून मडगांवां मार्केटाक बायोगॅस प्लांट सुरू केला। मार्केटांतल्या सगळ्या कोयराचो विलो लावन गॅस करतात। हो गॅस सध्या 2 रेस्टॉरंटांत वापरतात। गॅसा बरोबर सारें करतात। एसजीपीडीएन ग्रीन मडगांव क्लीन मडगांवाक आदाराक घेवन एसजीपीडीएन मार्केटान बारीक सारीक कामां सुरू केल्यात। एसजीपीडीएन नुस्त्याच्या मार्केटूय खंय रोखडेच जाग्यार घालतली। एसजीपीडीए has appointed Deer Tree Technology as an agency to operate their biogas plant in SGPDA retail market, where all fish, vegetable, meat and other biodegradable waste is treated, and we are converting that waste into gas, which is piped to 2 restaurants in the nearby Ossia commercial arcade, creating a new initiative which can be taken up with by all other civic authorities and market boards. बायोगॅस प्लांट बऱ्यापैकी चालला। गॅसा बरोबर प्लांटार सारें करतात। हो, हे भाजीपाला तिकडे मार्केटच नाही तिकडे सगळं भाजीपाला काय असलं टमाटो बाकी सगळं काय असेल ते सगळं तिकडे ती आणून टाकतात परत तिकडून आम्ही त्या मशीनमध्ये घालतो। मशीनमध्ये घातली की बारीक पेस्ट होता, ती भरली टाकी वर चढली होती। वर चढली की मग ते परत चालू करतो। चालू केलं की मच्छी बी तिकडं मच्छी येते, तिकडल्या मार्केटचं इकडल्या मार्केटचं मच्छी येते। हा चांगला प्लॅन चांगला हे काय आता झाकून ठेवलं हे आता काय करतोय म्हणजे भुसा आता 5 पाट्या जर मच्छी असली तर त्यात म्हणजे भुसा एक 20-30 पाट्या भुसा घालायचा आणि मिक्स करायचं सगळं मच्छी वगैरे सगळं मिक्स करायचं। मिक्स करून जरा पाणी मारायचं, जरा औषध टाकायचं आणि भरून पाट्या भरून तिथे टाकायचं, त्याच्यावरती झाकायचं। महिन्यानंतर ते मग तुम्हाला खत तयार होतं। ते काय साहेबाने ते मागच्या टायमाला काढलेलं आहे काय 20 रुपये, असं ज्यादा घेतलं तर 15 रुपये आणि एकदम कमी घेतलं म्हणजे जास्त घेतलं तर 10 रुपये असं काय किलो हाँ 10 किलो। इधर एसजीपीडीए मार्केट में बायोगैस प्लांट डालने से यहाँ के रेस्टोरेंट में काफ़ी बोले तो गैस का बचत हो रहा है। हमारा 3 सिलेंडर का बेनिफिट हमको हो गया, बच गया। 6-7 सिलेंडर है ना बचता था, महीने में हमारा 40,000 का सिलेंडर बचता था, अभी कम हो गया बायोगैस से हमारा कम हो गया। एसजीपीडीए ग्रीन मडगांव क्लीन मडगांवाक घेवन मार्केटांतल्यो नितळ साणीच्यो बारीक सारीक गजाली जाग्यार घालता। ग्रीन मडगांव क्लीन मडगांवचो राजेंद्र तालुक मोहिमेचेर उलयलो। मेजर एक्सपेंडिचर ऑन एसपीडीए इज ओवर। मेजर एक्सपेंड आता मार्केट उरल्या झाडां लावपाची पण मेजर वर्क इज डन। हांगा जालें माड लावून जालें टोटल एसपीडीएचे कितलो तुमी खर्च केला? टोटल अराउंड 70 lakhs फॉर द ब्युटिफिकेशन म्हणजे बरें आकारान केलें आनी हांवें पयशे केले। यू कम फ्रॉम द फिश मार्केट सायड, it is so free that you can come in this area. Initially it was not there.
इनिशियली ते कंजेशन जातालें त्या नॅरो हाचेर. नाव इट इज ओपन. मातशे लोक बंब मारता आयले स्कुटरवाले भितर, पूण आतां ऑलमोस्ट इट इज स्टॉप. ते म्हणटा इतलें बरें जालां, आतां लास्ट हो वन वे करतात. म्हणजे यू एंटर फ्रॉम द रवींद्र भवन सायड तेवटेंतल्यान भितर सर आनी गो आउट दीस वे. मार्केटांतलो सगळो कोयर एकठांय करून बायोगॅस करपाचो एसजीपीडीएचो प्लान बरे पैकी यशस्वी जाला. मार्केटांतल्या कोयराक उपाय काडला, मात मडगांवच्या हॉटेलां आनी घराघरांतल्या कोयराक अजून जाय तसो उपाय मेळना. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. मडगांवां बड्ड्या सेंट जोकी चॅपेलाच्या सिमेट्री आनी कब्रस्तानाच्या रस्त्याच्या वादाचेर आयतारा मिटींग जाली. बसकेक चर्चेचे लोक आमदार विजय सरदेसाय आनी दिगंबर कामत आशिल्लो. कब्रस्तान करचे पयलीं सगळो प्लान, कितलो जागो आसा ताची सगळी म्हायती सेंट जोकी चॅपेलाच्या जाळवणदारांनी मागल्या. कितें येतलें तितून भितर ते सगळे डिटेल्स लोकांक शेअर करून आनी टायम टू टायम जेन्ना लँड एक्वायर केलें, प्लॅन पास जालो, ती वस्तू लोकांक तांचे कम्युनिटी लिडर्सांक सांगूंक जाय. सो ती वस्तू सांगलेल्यो जाल्यार हे दुबाव बेश्टे येवचे नासले. 8 दिसांचे टायम लिमीट दिल्या आनी तातूंत हे सगळे आमी प्लॅन व डॉक्युमेंट तांचे लागीं मागल्यात. ते मेवले म्हणटकच आमी क्लियरली स्टडी करून तेगे डिसिजन घेतले. आमचे धर्माचे जे वडील सांगतात ते प्रमाणे सगळ्या कम्युनिटीक आमी इक्वल रावपाचे तेगेर फावर आसात. पूण एक धर्माच्यान दुसरी धर्म तेकून येता आनी तितून आमचे मदें तर बाय फ्युचराक आतां पर्यंत त्रास जावपा आहा ते आमी आतां सेफ रावपाक सोदता. Some apprehensions, like they want the land to be demarcated, and then they want to that plan should be made available to them. Some buffer zone. I think we said that whatever they want, PWD people will be asked to sit with them, give them the copy of the plan, let them go through the plan, let them see what it is, and then accordingly they will work out a solution. कोणाचीच जमीन जी एक्वायर करूंक ना ती जमीन हे प्रोजेक्टाक एक्वायर जावची ना. नंबर 1. नंबर 2, लोकांचे जे डाउट्स आहा ओवर डिमार्केशन, ते डिमार्केशन सर्वेराक जावन डिमार्केट जाता. आनी सगळे तिनूय समाजा भितर एक कॉन्फिडन्स क्रिएट करून एक मनीस मरता ताका न्याय मेळचो, मेल्ले कुडीक बरे रिस्पेदान जमनीन घालची, हाजे खातीर आमी स्टेप घेतले. घेऊया एक विराम.